असो हो कृषीप्रधान गांव आसा आनी हे कृषीप्रधान गांवांत हे पर्यावरण जे जतन करतात हे पर्यावरण खुबशे म्हत्वाचें आसता कारण आयुर्वेदीक कॉलेजींनी किंवा कृषी खात्यान हे मुद्दम येवन पळोवचे अशी आमची इच्छा आसता कारण तर ताजो उपयोग येतलो जाल्यार पळोवन फायदो कांयच नजो हांवें आतां मानतात कित्याक प्रायज मेळटलें अशें म्हणून न्ही पूण त्या खातीर लोकांनी पळोवचें आनी हे जतन करून दवरचें अशी आमची इच्छा आसता इतलें सांगून म्हाजें म्हाका सांग ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो लेट पडलो पण तरी आसतना ही आतां फुडें फुडें तुमकां दिसता ही मेळटली काय म्हणून ही जे तुमी आतां पीक ह्या वर्सा पावस कमी पडलो आनी एक टायम तडी पडलो दोनूय गोश्टी जाल्यो कारण आतां जर पावस पडलो तो ते सगळेंच करपण गेलें मागीर पडटेचेर आनी उरत पडटे कितें जाता तें उरना थोड्योश्यो गोश्टी फुटून वयतात आनी पावस तर सामकें चालूच उरत बारीक बारीक सुद्दां पावस चालूच उरत तर तें बरें उरता कित्याच्या खातीर पावसाचेर जास्तीत जास्त पर्यावरण अवलंबून आसता नारळ हे अवलंबून उरता. नमस्कार. पिरोळ गांवांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा हांगा. दत्ता नायक म्हजे काका कृष्णनाथ म्हजे व्हडले भाव संजय नायक आनी साईश पुतणे म्हजो दर वर्षी प्रमाणे म्हणजे आमी गेली 10 ते 12 वर्सां खूब मोठी माटोळी बांदपाची आमचें चालू आसता घरांत. 14तल्यान आमी आर्ट एंड कल्चर जे आयोजीत करता ती ऑल गोवा स्पर्धा तितून आमी भाग घेता. दर वर्षी आमचो वेगवेगळो असो एक प्रयोग कसो आसता आनी तितून आमी वेगवेगळी देव देवतांची किंवा साधू संतांची अशी एक आकृती आमी फळावनी सजयता. ह्या माटोळेंत आमी आमच्या दुर्मीळ अश्यो फळां आमच्या माटोळेंत लावपाचो आमी एक सोदून हाडून प्रयत्न करता आनी ते लोकां मुखार दवरता. जी कितें तेची म्हायती आसा आमकां ती आमी लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. ह्या वर्सा आमी आमची गोंयची जी एक सामकी प्रसिद्ध अशी देवता आई लयराई हिची आमी प्रतिकृती हांगा आमच्या माटोळेंत साकारलेली आसा. जी लयराई देवीचे एक तिचे जे आंगावयले जे कपडे आसा ते हिरवेच आसा. एक निसर्गाचोच एक हे कसो म्हणून तो आमी हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. सो आतां पर्यंत कसले कसले तुमी डेकोरेशन केल्लें आसा कितले वर्स जाले? आमी गणपती, शंकर, बुद्धा, नंतर यात आमी लयराई, संत गोरा कुमार गेल्या वर्षी केल्लो आमी. नंतर सादें झुंबर सुद्दां असो एक करून आमी माटोळेक आमचे सजयल्लो आसा. सो आनी आर्ट एंड कल्चराचें कितें तुमकां बीन मेळ्ळां प्रायजां बीन कितें मेळ्ळां ह्यो बीन? आमकां जितके आमी आतां 14तल्यान आमी भाग घेतला 4 खेप आमकां पयले खेप प्रायज मेळ्ळा आनी 3 खेप आमी कॉन्सोलेशनाचेर आशिल्ले. सो ह्या फावटी तुमची कॉम्पिटिशनाकूय हें आसा? ह्या खेपे आमी कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेलो आसा. सो ह्या जे आतां तुमी तयारी करता पळय केन्ना सादारण लागता तुमी तयारी करपाक? एक्चुली आमची तयारी ही वर्सभरूच चालू आसता. एखादी खंय वनस्पती आमकां दिसली नाल्यार तिचे विशयी आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. तिका फळ केन्ना मेळोंक शकतलें, माटोळेक मेळोंक शकतलें काय हेवूय आमी चिंतून दवरता. जसो श्रावण म्हयनो सुरू जालो की आमचे गोंयांतले जे काही भाग आसा थंय आमकां फळां मेळोंक शकता किंवा आमचो अनमोड चोल्ला हेजे वेस्टर्न घाटचो थोडो आसा थंय आमचें वचप आसता आनी निरीक्षण करून दवरप आसता की हे फळ आमकां मेळटलें काय ना मेळटलें चवथीक. आनी ते फळांची म्हायती खंयच्यान गोळा करता काय म्हणटा तुमी? एखाद्या जाग्यार गेले आनी आमकां एखादें फळ दिसलें त्या जाग्यार त्या गांवचे कोणी जाणकार आसता तांकां आमी विचारप आसता. नंतर ना तांकां खबर आसलें नाल्यार आयुर्वेदीक कॉलेज किंवा आनी कोणी जे असे वनस्पती शास्त्राचे जे कोणी असे जाणकार आसात तेंचे कडेन आमचो संपर्क आसता. आनी ते गुगलाचेर सुद्दां आमकां म्हायती तेजी मेळटा आनी देखून त्या फळांची वळख आमकां पडटा. आमची ह्या वर्सा आमच्यो 350च्या वयर वनस्पती आसा. 350 7 ते 8 दीस सुद्दां लोकां खातीर पळोवपाक आसतली. 7 ते 8 दीस आसतली.